ह्या वर्सा आमी जी गायिका आसा ती सो केतकी चैतन्य, ती उत्कृष्ट अभिनेत्री आसा, पार्श्वगायिका आसा, संगीतकारूय आसा, संगीत कंपोज करता, तिचे गायन जातले आणि ताजे बरोबर साथीक आसतलो तो संगीत घराण्याची परंपरा असलेले आणि प्रसिद्ध असो गायक पंडित जितेंद्र बुवा अभिषेकी आमचो नातू आणि गायक शौनक अभिषेकी आमचो सुपुत्र हाचे हांगा हे जातले गायन जातले। ताचें नांव आसा अभेद्य अभिषेकी, हांचे हांगा गायन जातले। सारखे 10 ही बैठक हांगा सुरू जातली आणि ही बैठक साधारण 3 तासाची आसतली, म्हणजे 10, 11, 12 पर्यंत ही बैठक जातली। त्यानंतर पालखी जेन्ना बँड बाजा सकट हांगा मठा कडेन पावतली तेन्ना ही बैठक सोंपल्यानंतर किंवा मध्यंतराक आमी भायले पेटी गुरू फंड ट्रस्ट हांगा वर्ष पद्दती प्रमाणे पारंपारीक अशी थंय एक बैठक जातली आणि त्या बैठकीक आमी गोंयच्या भुरग्यांक प्राधान्य दिवपा खातीर ओमकार च्यारी हो गोंयचो उदरनिर्वाह गायक हाचे गायन जातले आणि तशेंच एक महिला म्हणून महिलांक हे दिवपा खातीर सो दिप्ती गांवस ही बी गोंयांतली एक नवीन नांव आयिल्लें आसा आनी बऱ्यापैकी गायक आसा, हांचे गायन जातले आणि ह्या सगळ्या गायकांक साथ म्हत्वाची आसा। तर पयल्या बैठकीक आमकां आकील पेट जी बैठक जातली तातूंत ऑर्गनाचेर राया कोरगांवकार सुप्रसिद्ध संवादिनी वादक आसतलो, हार्मोनियमाक आसतलो प्रसाद गांवस, तबल्याचेर आसतलो हनुमान बिडये आणि पकवाज पवन वळवयकर आणि मंजिरी भिसेगांव। तशेंच गुरू फंड ट्रस्ट हांगा जी बैठक जातली ती साधारण 11 किंवा 11:30 सुरू जातली आणि त्या बैठकीक तबलाचेर आसतले रोहित परब, हार्मोनियम आकाश जल्मी, पकवाज स्वरूपानंद गांवस, मंजिरी गोविंद गांवठणकर आणि ते निवेदक आसतलो तो श्री संजय सानेलकर। सकाळी फुडें ह्या सोमारा दिसा पुण्यहा वाचन जातलें, आचार्य पूजन जातलें, प्रकाश शुद्धी जातलें, लघुरुद्र जातलें आणि दनपारां आरती आणि महाप्रसाद ह्या कार्यक्रमाक खूब जाण हांगा उपस्थित आसता, दिवचलचे आसता प्लस भायले आसता आणि ह्या धार्मीक उत्सवाचें यजमानपण हें सिद्धेश साणेकार करता, तो पुजेक बसता आणि तो करता आणि हो उत्सव आमी धार्मीक सकाळचो सुरू करता। महाप्रसाद बी जालो की सांजे बरोबर 7 पालखी सजोवन आमी आमचे जे धार्मीक आनी जे सांस्कृतीक कितें जे आसता तें काम करता आणि आमी पालखी घेवन बँड घेवन बरोबर 7 लक्ष्मी नारायण मंदिर जें आसा तिसक्यार थंय व्हरता आणि थंय मंडप घातलेलो आसता, त्या मंडपान आमी दवरता, 1-2 वरां लोकां खातीर दवरता आणि त्या मंडपा समोर भजन करता। हें पारंपारीक भजन इतल्या वर्सां आसून यंदाय बी श्री शांतादुर्गा हायस्कुलाचे स्टुडंट करतात, विद्यार्थी करतात आणि तांकां एक ती चालना आनी ते बरें करतात। एक ते तांचो इनडायरेक्टली ह्या नवसंवाराक सहभाग आसता आनी बरोबर जशी 10 जाली पालखेक आमी मिरवणुकीक सुरवात करता, थंय दारूकामाची आतसबाजी जाता आणि बँड पथकासह पालखी सुरू जाता आणि पालखी फुडें फुडें मिरवणूक येत जाता आनी वाटेर सगळे लोक तेंची ओटी भरता, दर्शन घेता। ही लक्ष्मीनारायण टेम्पल थंयच्यान सुरू जाता जी आकील पेठ, ती थंयच्यान येतली हांगा मठा कडेन वतली, मठा कडसून सारकी थिएटरा कडेन वता, थिएटरा कडसून मागीर उजव्या सायडीक घेवन सोनार पेठेन वता, सोनार पेठेनसून बरोबर ती मागीर भायले पेठेर वयता आनी तिजो शेवटचो जो पॉयंट आसा तो वडा कडेन सातेचो वड म्हणटा, थंय आमी रावता, धार्मीक विधी करता आनी थंयच्यान परत माघारी येतात आणि परत सकयल येता आसतना आमी सुंदर पेठेन वता आनी सुंदर पेठेनसून परत आकील पेठ आनी देवळान येता। जो नवो सुमार सुरू जाता तो दुसरे दिसा मंगळार पर्यंत पसून उत्सव सुरू आसता आनी बरोबर 2 ते 3 पर्यंत पालखी परत देवळान येता आणि वाटेर सगळे ह्या देवीचें दर्शन घेतात, ओटी भरतात आणि आशिर्वाद घेतात। अशा तरेन आमी आमचो दिवचलचो नवो सुमार साजरो